आदले वीज मंत्री आणि विद्यमान पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हे मुखेल आरोपी आशिल्ल्या 5.5 कोटी रुपयांच्या वीज बिल घोटाळो प्रकरणाची सुनावणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विन्सेंट डिसिल्वा हांणी 21 जून मेरेन तहकूब केल्या। या घोटाळ्यान हात आशिल्ले एक कंपनीच्या अधिकाऱ्यान आपणा वयलो खटलो रद्द करचो हे खातीर अर्ज केला। या अर्जाचेर जून म्हयन्यान युक्तिवाद जातलो। या खटल्यांतल्यान आपणाक वगळावचो हे खातीर माविन गुदिन्हो हांणी अर्ज केला। काँग्रेस सरकारान वीज मंत्री आसतना गुदिन्हो हांणी गोंयांत कारखाने येवचे हे खातीर तांकां कांय प्रमाणान लायटीची बिलां माफ केल्ली। ही येवजण सोंपले उपरांत वीज खात्याच्या कांय कर्मचाऱ्यांक हाताक धरून वीज बिलां माफ करून सरकाराचे सुमार 5.5 कोटी रुपयांचे लुकसाण केल्ल्याचो आरोप ह्या कारणाचो तपास करपी प्रक्रिया ब्रांचीन केल्ले आनी गुदिन्हो आनी हेरांचेर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केल्लो। या प्रकरणाची दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आसा।